आज आम्ही हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार कितें हो जो मास्टर प्लॅन आहा मास्टर प्लॅन सांगपा म्हळ्यार कोणा खबर ना कितलो आतां आमकां बाय चान्स हो थ्रू न्यूज पेपरच मेळ्ळो आहा हो जो प्लॅन आसा तो आनी सावथ झोनाचो सावथ झोन म्हणजे रेल्वे ट्रॅकाचे नावेली सायडीन आनी ह्या प्लॅनाचेर दिसून येता कशे भाशेन कितलेशे प्रपोज चेंजीस केला ते आमी आतां आहा हांगा रेल्वे स्टेशना मुखार आनी हांगा हे सगळीं शेतां आहा ती आनी हो रोड जो आहा नावेली इगर्जिको वयता आनी एंटायर हे एक्चुअली एग्रीकल्चरल एंटायर एक येना सगळीं शेतां येना आनी हिंगा एक्चुअली हांगा रोयता बाबा आमचो क्लाउडियो आनी ते सगळे वांगडे आहा ते हांगा एक्चुअल कल्टिवेशन करतात पूण हांगा चोवपाक गेले जाल्यार ह्या मास्टर प्लॅनाचेर ही सगळी बिल्डींग दाखयता कमर्शियल रेजिडेन्शियल मागीर कोण म्हणटा आग्रो टॅक्निकल इंडस्ट्री हे करून आनी जंय बिल्डींग आहा ते एग्रीकल्चर म्हण दाखयता आनी जंय शेतां आहा ते बिल्डींग दाखयता हे कसलेच प्रकारान ते आमकां कांय समजना शेतकारांक मागीर हे आमचो डिमांड आहा पळय सद्या की एग्रीकल्चर आहा ते मेंटेन करचे सेकंडली एवरी टायम हांगा गव्हर्मेंटाचो थोड्या लिडरांचो हांगा दोळ आसा ह्या तेंच्या जमनीचो एक्वायर केल्लो ट्रान्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सा खातीर तो जावना जाल्यार आमचो अजून पासून डिमांड आहा तांकां परतून ते करचे रिटर्न करचे लँड तेंचे ते अजून त्या बाबड्याक कल्टिवेशन करतात तुमी कशे भाशेन एक आयडियार काडपाक सोदता हें खावपा तांचे लोकार आमी एवरी टायम आमी अशेंच उब रावन हें करताले ओपोज करताले कित्याक तेंगे जो लायवलीहूड आहा थोडेशे पॅचीस आहा मडगांव भितर एग्रीकल्चर लोक करतात आनी तेवूय तुमी काबार करपाक सोदता कांय समजना म्हाका केला एक मास्टर प्लॅन म्हणून एक मारगांव सिटीचो हे केला म्हणजे करचे आहा तेजो एक्सपोजर आमी हिंगा दाखयलो आसा की तातूंत जी शेतां आसा आमची ही शेतां एक्चुअली एवरी इयर कल्टिवेशन जाता आनी आमचे शेपाई ते करून येल्ली ती पद्दत आज देखून कंटिन्यू आमी सदांच करताय आनी आमचो लायव्हलीहूड आहा मेन म्हणटा ते आनी असले एग्रीकल्चर आतां तेणे म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे ही सगळीं मारगांवची शेतां काबार करतले ते सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां आहाय ती काबार करपाची आनी शेताचें जेवण तयार जाता तें कोण जेवपाचें तें जेवण जेयनाय सो म्हणटोच गोंयची शेतां आहाय ती राखून दवरपाक जाय जी कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आनी शेतां आहाय ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड आजकाल गव्हर्मेंट उलयता आत्मनिर्भर गोंय स्वर्णपूर्ण गोंय आमचो सीएम हांव सीएमार रिक्वेस्ट करता चोय आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय आमकां गव्हर्मेंटा एसिस्ट करपाक कांय मेळना कित्याक हे शेताचेर असलो प्रॉब्लेम केल्लो आहा तुमी आमकां ग्रो जावपाक आमकां वाडपा दिनाय तुमी भाजी रोयतना हात जाल्यार कोण येवन कितें गार्बेज घालपाक सोदता कोणाक घर काडपाक दिता आतां बिल्डिंगाचो प्लॅन हाडला तुमी सो म्हणटोच हांव सरकारा फुडें मागता असले प्लॅन आमकां कन्सर्न कोण आसना आनी जातात पूण गव्हर्मेंटाची सबसिडी देखून घेवपाक त्रास जाता कित्याक गव्हर्मेंटान एक एक्विजिशन करून दवरले आहा ट्रान्सपोर्टेशना लागून सो आमी जायते प्रेयर तेंचे फुडें मांडलेले आहा टील 2004 सावन पूण गव्हर्मेंट आयकना कशी तरी जमीन तो हावपाक सोदता कसलो तरी डेव्हलपमेंट घालूंक सोदता तो गोंयच्या लोकांचे शेतकाराचे पळयना सो हांव आयचे प्रेसिडेंट गव्हर्मेंटा मागता मातसो ताणें दोळो दवरचो आनी असली शेतां हाचेर राखची आनी आमकांय बी आमचें शेत जाल्यार सामान दवरपाक आमकां ताकद दिवची म्हजें नांव जॅक आतां हो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पयलीं आमी समजून घेवपाची गरज आसा आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना डर्टी ड्रिंकींग वॉटर उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना polluted air. What kind of development is this if we compromises our basic quality of life? हे आमी गोंयकारांनी पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा आनीक एक उडगास करता जांकां कोणाक खबर ना तांकां आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड दीस टॅक्नोलॉजी इज गोईंग टू डिस्टर्ब मेनी इंडस्ट्रीज बट वन इंडस्ट्री or one sector is going to be as resilient as ever and that is agriculture sector आणि हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट्स हेविली इन्वेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केलां आनी ते बारीक अशे शेतकार आसा तांकां मिडल आनी स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा हे आमी समजून घेवपाची गरज आसा फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना तर आमच्या भुरग्यां खातीर फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा Margao master plan 2041 okay if you really have a good intention it is fine but you don't have a good intention because there is no policy of the government to have master plans in municipalities you have only chosen Margao for your vested interests and whom you have told to do the planning a consultant non-Goan consultant who has no clue about Goa through your Goa State Development Agency, G-SUDA.
Now here lies the problem. Smart city plan, that is also a master plan for Panjim, done with the help of consultants who have been paid crores of rupees, 1,300 crores practically gone down the drain. And every Goan knows today what is the state of affairs in Panjim. What is going to happen here is disastrous. What we just talked about is south of Margao. Now you go to the Mont area, the hill area behind the old Auspicio. थंय ताणें सगळें कमर्शियल दाखयलां. कोणाची जमीन? जमीन थंय आसा ती फक्त सरकाराची जमीन, थंय कमर्शियल. सो हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन्स टू द कन्सल्टंट? दीस इज अ $1 million क्वेश्चन. मास्टर प्लॅन जर करता जाल्यार प्रत्येक म्युनिसिपल कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी त्या कावन्सिलरान आपल्या वाड्यांनी वचून लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. खंय रे कॉन्फिडन्स, खंय रे ट्रान्सपरन्सी, खंय रे अकाउंटेबिलिटी? ह्या प्लॅना प्रमाणे जर फुडें गेले जाल्यार फक्त निसंटन, मडगांवचें निसंटनूच न्ही, आख्खे सावथ गोव्याचें निसंटन हें.